वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. आयज काय डेली व्लॉग ना कळनी. आयज तुमकां जस्ट एक रेसिपी शेअर करता हांव जे करपाचें आसलेलें म्हटल्यार तुमकां शेअर करूया. सो मॉर्निंग रुटीन जाल्लो आसा, इश्यू जाला. ओके, सो आयज न्ही एक बरेशे एक चिकन रेसिपी तुमकां हांव शेअर करता. हें न्ही हांवें हॉटेलान खाल्लेलें. हेजें नांव आसा हैदराबादी ग्रीन चिकन मसाला. सो हैदराबादी मसाला तुमी म्हणपाचें, हैदराबादी चिकन मसाला. ओके, हे खूब बरें लागता आनी खूब इजी हें करपाक, कळ्ळें? रोखडें जाता. हेका काय मॅरिनेशन बी काय लागना आनी हे शिता वांगडा, चपाती वांगडा, पाव वांगडा आनी A1 लागता. आनी भुरग्यांक बी हे खूब लायक जातलें, कित्याक हितून कमी स्पायसीस आहा. चड अशें गरम मसाला बी काय ना हितून, चड अशें ना, लिमिटेड थोडेशें आसा, पण रोखडें जाता हें. सो म्हटल्यार आयज चिकन आसा, हें करया म्हटलें आनी भाकरी करतलें. भाकरी तुमकां न्ही आई दाखयतलें. ओके, आई आयज 3 भशेन पीठ मिक्स करून न्ही भाकरी करता. ओके, सो टायम वेस्ट करायला नाका, एक झाली. सो बेगिना बेगिना हैदराबादी चिकन मसाला आम्ही करूया. ओके, चला. सांगाचं पळय, चिकन हाफ किलो आसा. हाफ किलो अशें मातशें कमी आसा हें, हाफ किलो अशें ना, मातशें कमी आहे. तुमकां जशे पीसीस जाय व्हडले धाकटे ते तुमी प्रमाणे तुमी पीसीस करात. काय हेका मीठ बीन लायनाकात. ओके, बरें क्लीन करून दवरला. आनी हांगासर हांवें 3-4 कांदे अशे लांबसर हांवें कट करून घेतला. सो आतां न्ही मिक्सी जारान घालता हांव 15 कॅश्यूनट घालता. सो आता घालता आपल्यात लवंग घेतला हांवें, एक 10 लवंग घेतला आनी एक 2 न्ही सिनामन स्टीक घेतला ते घालता. सो हांगासर घेतला हांवें एक 10-15 न्ही ब्लॅक पेपर घेतला. सो हांगासर घेतला 1.5 म्हणजे 1.5 टीस्पून न्ही बडीशोप घेतला. सो आता घाली आमी हांगासर पळयात हांवें आलें आनी लसूण घेतला. आलें हांवें 2 इंच धाकटे 2 इंच कट करून घेतला आनी लसूण न्ही एक 10-12 घेतला हांवें, बारीक न्ही थोडेशे 2 मोठे घेतला ते घालता. सो आता घालता हांव 5 व्हडलो चमचो सोय घालता. सो आता घालता हांव ग्रीन चिली. ग्रीन चिली न्ही हांगासर हांव एक 4-5 घेतला. सो हांगासर न्ही हांवें ब्लॅक पेपर आनी ग्रीन चिली हे खूब स्पायसी आसता. जितले तुमकां चड स्पायसी जाय न्ही तुमी त्या प्रमाणे ब्लॅक पेपर आनी चिली एड करात. हांव कमी स्पायसी करता. इफ तुमकां चड तिखट जाय जाल्यार चिली आनी ब्लॅक पेपरची क्वॉन्टिटी तुमी वाडयात. सो हांवें हांगासर एक 4-5 घेतला ग्रीन चिली. सो उदक बीन काय एड करप ना, पयलीं न्ही आमकां हें वांटून घेवंक जाय. फायन पेस्ट अशें ना, कोसली अशें वांटून घेयात. सो हांगासर पळयात जाल्लें आसा वांटून. चड फायन जावंक ना, कित्याक आमी उदक बीन काय एड करना न्ही, सो तेजें फायन पेस्ट जावचें ना. ओके, आतां हितून आमकां कितें एड करूंक जाय. सो आता घालता हांव 1/2 कप पुदिना घालता. सो आता घालता 1 कप कोथमीर घालता. सो आता घालता हांव 1/2 कप दही घालता, कर्ड. आनी कर्ड न्ही मातशें बरें ताका मिक्स करून घ्या, म्हणजे बरें ताका अशें मिक्स करून घेयात, कळ्ळें न्ही. सो हांगासर 1/2 कप घेतला. सो आता न्ही आमकां हें बरें फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. सो हांगासर पळयात मसाला रेडी जाल्ले आसा. सो कढाई दवरला, तातूंत घालता एक 4 चमचो तेल घालता. सो आता घालता हांव कांदे घालता आनी कांदे न्ही हांवें लांबसर कट करून घेतला. आनी आतां कांदो न्ही बरें एक लायट ब्रावन जायसर न्ही हेका बरें फ्राय करून घेवंक जाय. आनी हे फ्राय करपाक न्ही एक आमकां 7-8 मिनट लागतले. सो तुमी पळोवंक शकता कांदो न्ही हांगा लायट ब्रावन जाल्ले आसा. सो हांगासर हांव चिकन पीसीस घालता आनी चिकनाक हांवें काय अशें मीठ बीन लावंक ना. सो आता घालता हांव 1/2 टीस्पून हळदीचो पिठो. सो आता घालता 2 धाकटो चमचो कोरिएंडर पावडर, कोथमिरीचो पिठो घालता 2 धाकटो चमचो. सो आता न्ही फ्लेम अशें हाय दवरात आनी हाय फ्लेमीन न्ही हें आमकां 2-3 मिनटां बरें अशें कांद्यांनी मिक्स करून घेवंक जाय. एट प्रेझेंट फ्लेम आपणें हायच दवरात. सो हांगासर न्ही हांवें 2 मिनटां हेका बरें मिक्स करून घेतला. सो आता घालया आमी मसाला पेस्ट. मसाला पेस्ट घालता. जस्ट थोडेंशें उदक घालता. सो बरें हें आतां आमकां मिक्स करून घेवंक जाय. सो बरें हांगासर मिक्स करून जाल्लें आसा. जस्ट 1/2 कप उदक घालता. हितून न्ही चड उदक घालनाकात, कित्याक खबर हें जें डीश आहा न्ही मातशें थीक आसता, चड थीक ना आनी चडूय पातळ नासता.
ओके. आता हितून घालता हांव मीठ घालता एज पर द टेस्ट. सो मीठ घालता. सो मीठ घालून एका बरें मिक्स करून घेता. सो मीठ घातलेलें आसा. आतां फ्लेम हा पळय मिडियमूच दवरात आनी धांपून आमकां एक 5 मिनटांनी एका शिजोवन घेवंक जाय. सो 5 मिनटां जाल्लीं आसा. सो आतां हांवें तितून थोडेशें एक हाफ कपाचें मातशें कमी हांव उदक घालता. बरें एका मिक्स करून घेता. सो आतां आनी उदक घालप ना. आतां न्ही आमकां हें फ्लेम मिडियम दवरात आनी एक 20 मिनीट एक 20 मिनीट न्ही आमकां हें लो फ्लेमीन न्ही चिकन शिजोवन घेवंक जाय. सो हांगासर पळयात 20 मिनटां जाल्लीं आसा. चिकन न्ही बरें शिजलेलें आहा आनी तुमी हांगा पळोवंक शकता सायडीनी तेल सुटलां. सो जालें हें. सो तेजे बरें घालता हांव कोथमीर. सो हांगासर हैदराबादी चिकन ग्रीन मसाला रेडी आसा. तुमी हें ट्राय करात. सो आतां आमी करया भाकरी. सो आई आसा हांगा. आई हाय म्हण. मास्टर शेफ सुनंदा. आं चल. सो आई आयज तुमकां डिफरंट पावडर घालून न्ही भाकरी दाखयता. सो हांगासर 1 कप घेतला ज्वारी फ्लोर. ज्वारीची पीठ घेतला 1 कप. सो आतां घालता हाफ कप तांदळाचें पीठ. सो आतां घेतला हाफ कप गव्हाचें पीठ. सो आतां घालता हाफ कप नाचण्याचें पीठ. सो हांगासर ज्वारी घेतला, तांदळाचें पीठ घेतला, मागीर नाचण्याचें पीठ घेतला आनी गव्हाचें पीठ घेतला. सो चड घेतला तें आमी ज्वारी घेतला 1 कप. सो इतलेंच न्ही गे. हय. सो हांगासर पळय एक आयदन घेतला. तातूंत घालता एक 3 कप उदक घालता. सो 3 कप हांगा उदक घेतला. घाल. सो आतां घाला मीठ एज पर द टेस्ट. हें आयदन म्हणजे उदक गॅसीर दवरया आनी उदकाक न्ही बरेंशें खतखतो हाडूंक जाय. बरें ताका मातशें बॉयल येवंक जाय. उदक बरें गरम जावंक जाय. आनी अशें बरें मिक्स करून घेयात. हो आयलो हांगा भाकरी करपाक. आं बेगिना उठलो. आं ओके. हें बरें अशें ताका मिक्स करून घेयात. सो आई म्हणटा आनी 1 कप उदक घालया म्हणजे 4 कप. कित्याक कमी चड जाल्यार काडूंक मेळटा. तें उदक घालता. कितें काडटा लॉक काडप नाय. बरो येयला. सगळें दिसता तुका. आं आं पळय 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 पळय. आं पडलो डुबूक. हांगासर पळय उदक न्ही बरें एका बॉयल येयल्लें आसा. सो आतां हें घालपाचें पीठ आनी पीठ अशें घालून न्ही आमकां मिक्स करून घेवंक जाय. सो बरें आतां अशें मिक्स करून घेयात. सारकें न्ही उदक सारकें आहा. येयलें. सो अशें ताका बरें मिक्स करून घेयात. सो 4 कप उदक घातला. सारकें आहा तें. सो बरें मिक्स करून न्ही मागीर तें बरें थंड जावंक जाय. मागीरूच तेजी भाकरी करूंक जाय. ती आमगेर येता पळय हावज हेल्पर ती अशें करना. ती पिठानूच गरम उदक घालून कालयता. पण आमकां तशें जायना. कित्याक हें अशें बरें जाता आनी सॉफ्ट जाता भाकरी. कळ्ळें न्ही. हें पळयात मिक्स करून जाल्लें आसा. आतां गॅस बंद करता. सारकें न्ही. हय. तो गॅस बंद करया आनी हें आतां बरें थंड जावंक जाय. थंड म्हणजे चड थंड जावपाक दवरनाकात. मातशें गरम आसूंक जाय. कित्याक चड गरम आतां हें सद्या चड गरम आसा. मातशें थंड जावं न्ही गरम आसतना ताका घालपाचें. सो हांगासर न्ही हें थोडें गरम आसा. थोडेशें काडून घेवपाचें आनी हातान न्ही अशें उदक घालून म्हणजे उदक लावून न्ही अशें हें कालोवन घेवपाचें. सो हें पळयात आनी गरम आसा हें थंड जावंक ना. सो ताका लागून हात बीन मागीर हें जाता न्ही बंद जाता न्ही. सो हातीर उदक लायात आनी ताका अशें बरें मळून घेवपाचें. सो हें पळयात. सो पयलीं कितें करात थोडें पीठ घेयात आनी मळून घेयात. जालें न्ही गे. तो पळय अशें मळून घेवपाचें. सो मागीर उरलेलें तशेंच उदक लावून ताका मळून घेवपाचें. आनी हो प्रोसेस मातसो गरम आसतनाच करूंक जाय. कितें इफ तुमचें सपोज हें पातळ जालें जाल्यार इल्लें पीठ मिक्स करपाचें. अशें हें पळय पीठ घेयात. हें खंयचें पीठ. ज्वारीचें पीठ. ओके. पीठ घाला आनी ताका पयलीं कालोवन घेयात. मागीर उदक हात लावून अशें ताका मिक्स करून घेयात. सो हें पयलीं कालोवन घेता मागीर आमी भाकरी करया. सो हांगासर पळयात अशें आमकां लाटून घेवंक जाय. जशें आमी चपाती लाटना तशेंच लाटणेनूच कित्याक हातीन तें थापोवंक जावचें ना तें. आमकां हेंच बरें. सो अशें आमकां पातळ अशें पळयात सेम चपाती भशेन आनी बरें जाता. सगळें मिक्स आसा हितून. सो एकदम बरें हेल्थाक.
कळ्ळें न्ही. अशे गुठले घेयात बारीकशे, बरे ताका अशें मळून घेयात पयलीं आनी पीठ लावन, पीठ ज्वारीची पीठ घेतलां हां. पीठ लावन इफ तुमकां जाय जाल्यार मदीं थोडेंशें उदक बी लावन अशें बरें कालून घेयात. मागीर लाटपाचें. पीठ घालता जसं तुमकां दाखयता हांव. अशें मागीर पयलीं हातीन अशें प्रेस करून घेयात. सो हातीन न्ही पयलीं अशें आमी प्रेस करून घेवपाचें, मागीर लाटणीन लाटून घेवपाचें. सो हांगासर कायल दवरला गरम जावपाक, मागीर आमी फ्राय करया. चला आतां आमी फ्राय करया. ओके. सो आनी एक कपडो घेवपाचे, उदकान अशें पिळोवन काडात आनी अशें ताका लावपाचें. सो बरें आमकां फ्राय करून घेवंक जाय. आनी हेका न्ही अशें गॅस आनी हाय दवरा, हाय फ्लेमारूच हें भाजूंक जाय. सो हें पळयात अशें न्ही बरें ताका ब्रावन जायसर न्ही फ्राय करून घेवंक जाय. सो हें पळयात बरें अशें. आनी सायडीन न्ही, सायडीन ताका अशें बरें प्रेस करात. सायडीन ते मातशें कच्चें उरता मागीर. ओके. अशें बरें फ्राय करून घेयात. हें जाल्लें आसा, काडून घेता. तें सगळें फ्राय करून घेता मागीर मेळटा तुमकां. सो हांगासर पळयात हैदराबादी चिकन मसाला आनी हांगासर भाकरी जाल्ली आसा. आनी भाकरी पळयात कितलें सॉफ्ट जाला. सो हें पळयात अशें उदकान, गरम उदकान पीठ घालून केलें न्ही मातशें बरें मोव जाता. आनी सामकें हेल्दी मिक्स आटा घालून आयज केल्लें आसा. हें पळयात ट्राय करा तुमी. ओके. खूब बरें लागता. आनी हें स्पेशल जेन्ना करतले पळय तुमी, बासमती रायस असल्यानी आनी बरें लागता करी. आनी थीक जाला कित्याक आमी काजू घातला न्ही, काजू घातल्यानी मातशें थीक जाता. सो ओके. सो हें तुमी ट्राय करात आनी ट्राय करून म्हाका कमेंट करून सांगात. हाय गायक माय यूट्यूब चॅनल. तो हें आसलेले आयचे रेसिपी मुद्दाम तुमी ट्राय करात. आनी म्हाका न्ही कमेंट केल्लेले मेघा फ्रॉम कोळवाळे, तेणें बिर्याणी मसाला केले खंय आनी ते बिर्याणी मसाला घालून चिकन बिर्याणी केले खंय. ताका आतां खूब लायक जाले खंय, बरें जालें खंय. सो ते आतां आनी मसालो बी हाडचे ना खंय, ते मसाला रेडी घरा करून दवरतले खंय. सो तुमी कोणे कडेन करूं ना तो मसाला करा आनी बिर्याणी करून खायात. खूब बरें लागता. सो आयची रेसिपी तुमी ट्राय करात. आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करात आनी चॅनल सबस्क्राईब करात. ओके. तो मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर. Bye. I love you friends. Please you comment and subscribe to my channel. Go Pessoal. चला बाय.